जर दिसली तिका त्या योजनेपर्यंत पावोवपाचें मागीर त्या पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आसत किंवा आमदाराच्या माध्यमांतल्यान आसत हे पावप अत्यंत गरजेचें आसा। आनी हातूंतल्या हातूंत म्हाका दिसता ग्रामपंचायतीचो खूब व्हडलो रोल आसा। ग्रामपंचायत जी आसा पळय न्ही ही खरें म्हणजे विकास मोठ्या प्रमाणात करूंक शकता। तांच्यांनी जर विजन दवरलें जाल्यार पुराय गांवचो विकास जावंक शकता। आनी विकास म्हणटा आसतना फक्त पंचायतीच्यो बिल्डिंगो बांदल्यो म्हणूनच विकास जावचो ना। दॅट इज एका पद्दतीचो विकास। सरकार तुमकां फॅसिलिटीज कितें जाय पळय न्ही त्यो एवेलेबल करून दिता। आतां गोविंदान उलयता आसतना सांगलें पंचायतीन सगळ्यो फॅसिलिटीज आसतल्यो, थंयसर लायब्ररी आसतली, जिमखाना आसतलो, एखादो थंयसर बरो प्रशस्त हॉल आसतलो, ज्या ज्या पद्दतीच्यो आसतल्यो। बट ताचो उपभोग घेवपा खातीर आमी म्हणटा की गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक ताज्या पर्यंत पावोवपा खातीर तुमी पंच ह्या नात्यान विकास करप अत्यंत गरजेचो आसा। आतां गांवांतल्या इंडिविज्युअल मनशाचो जेन्ना आमी विकास म्हणटा तेन्ना तुमी लक्ष दिवप हें अत्यंत गरजेचें आसा। हें लक्ष दिता आसतना आरोग्य क्षेत्रांत आसतलें, आमी म्हणटा शिक्षण क्षेत्रांत आसतलें, आमी म्हणटा कृषी क्षेत्रांत आसतलें, आमी म्हणटा वेवसाय क्षेत्रांत आसतलें। ह्या प्रत्येक बाबतींत आमी फुडें वचप अत्यंत गरजेचें आसता। शैक्षणीक क्षेत्र म्हणटा आसतना गांवांतले इस्कॉल आसतले, शाळा आसतली, हायर सेकंडरी आसतली, आपल्या गांवांतलो प्रत्येक भुरगो हो करियर ओरिएंटेड एड्युकेशना कडेन पावता काय ना हें पळोवपाची जबाबदारी तितकीच तुमची आसा। विजिटन कृषी क्षेत्र ज्या क्षेत्रा कडेन आमी गोंयकारांनी दुर्लक्षीत केलां, कितलीशीच कृषी आसतले, मत्स्य वेवसाय आसतलो, दुग्ध पालन आसतलें, हे सगळे वेवसाय मूळ आमी गोंयकार ह्या वेवसायांतल्यान वयर सरिल्ले। म्हाजें अशें खंयच म्हणणें ना की तुमी नोकरी करूं नाका, नोकरी 100% करची, सगळ्यांनी नोकरी करची। पण हे सगळें करता आसतना आमी हे क्षेत्र म्हणजे आमी कृषी क्षेत्रा कडेन जे दुर्लक्ष केलां कोणीच सगळ्यांनी गांवचो विकास हो कित्याचेर आसतलो। तुज्या गांवांत कितल्या मोठ्या प्रमाणात तुम्ही शेतीची लागवड करता, तुझ्या गावात लागपी जे आम्ही म्हणटा की आमकां आयजूय आमी लज दिसता सांगता आसतना आमी सगळ्या बाबतींत इतर राज्याचेर डिपेंड आसा। आनी आमकां तांदूळ जाय तो भायल्यान येता, आमकां भाजी जाय ती भायल्यान येता, आमकां दूध जाय तें भायल्यान येता, कितें भायल्यान येना। आमी हे प्रोड्यूस करूंक शकना काय कितें? एखाद्या वेळी ऑर्गेनीक रायस म्हणून आमचो उकडो तांदूळ जो फेमस आशिल्लो आज आमकां पॉलिश तांदूळ लागता, तोय बी आमच्या पंजाबांतल्यान येवचो पडटा म्हाका दिसता। हो तांदूळ आमी वेलिंग पिरियड हांगासर तयार करूंक शकना काय कितें? आमकां लागपी फुलां जी आसा ही बेंगलोरच्यान येता, ती आमच्या पोरसान फुलां नासली काय कितें? आमी विकास म्हणटा तो कितें? आमी जर सगळ्याच गजालीचेर म्हणजे देवाक फुलां घालूंक जाय ती बेंगलोरच्यान येवपाक जाय, आमकां जाय ते तांदूळ तेय पंजाबाच्यान येवपाक जाय, आमकां जाय ती भाजी ती बेळगांवांतल्यान येवपाक जाय, मागीर डेव्हलपमेंट कसली? मागीर सरकारान आनी कितें करपाचें? भाजी लावपाचें काम सरकाराचें, दूध काडपाचें काम सरकाराचें? अरे हे तरी निदान लोकांनी करपाक जाय। आनी म्हाका दिसता म्हणजे पर कॅपिटा इन्कम जर वाडटलो आसत जाल्यार लोकांनी ह्या विशयाचेर लक्ष दिवप अत्यंत। रायस रोवपाक शक्य ना भाजी रोयात, भाजी रोवपाक शक्य ना मको रोयात, कितें ना कितें तरी म्हणजे आमकां प्रत्येक गोष्टीक दुसऱ्याचेर डिपेंड रावचें पडचें न्ही। आमी हेकाच म्हणटा खरी उदरगत। आनी ती उदरगत जर करतले आसत फक्त व्हडली बिल्डींग बांदून दिली आनी त्या बिल्डिंगांतल्या AC कॅबिनान बसलो म्हणून सरपंचाची आनी पंचाची मिटींग घेवन जावचें ना। तुमकां गांवांतल्या वार्डांतल्या लोकां कडेन वयचें पडटलें, तांच्या कडेन उलोवचें पडटलें, तांच्या कडेन डिस्कस करचें पडटलें। आनी ना जाल्यार आमकां एक दीस असो येतलो म्हणजे गोंयकारपणाचे म्हणजे बरेच जाण ज्यो म्हणजे गोंयकार आमी जे म्हणटा पळय न्ही हेच विसरतले। आनी ताका लागून म्हाजी तुमकां कळकळीची विनंती आसा की तुमी सगळ्यांनी अशा बाबतींत फुडाकार घेवचो आणि ह्यो इनिशिएटिव्ह घेवन ही सगळी कामां करची हे म्हाका दिसता। बांदकामाचें काम येवपा ना हे आमी लक्षांत दवरपा जाय। हो सरकार आनी जितले कोण सरकार चड प्रयत्न करता खऱ्यांनी बरें काम करता तेंचेर चड टिका आसता हे तुमी लक्षांत दवरपा जाय। आज तरी सरकाराचेर चड टिका येता जाल्यार हांव समजता सरकार चड आनी चड बऱ्यांतलें बरें काम करता म्हूण टिका येता हे तुमी लक्षांत दवरपा जाय। पण आमकां सगळ्यांक खात्री आसा की वेळ पावता तेन्ना वडेसरसान इतली बरी कामां जाल्ली आसतली प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी बराबर धरून लोक आमकां विसरपाना। आनी जे आमी म्हणटा जे आमी लास्ट टायम 21 आसले फुडलें इलेक्शन येता म्हणल्यार आमी 25, 26, 27 आमी जरूर पावतले ही म्हाका तरी खात्री आसा की त्या अर्थान आमी काम करता आनी आमी काम करता ते लोकां मदीं दिसता। आज आख्खे देशान कसो सुदार जायत आसा तो, आमचो देशूय कसो मुखार वचत आसा तो। खंयचेय पॅरामिटर गेल्यार आमी इंडिया टुडे सुद्दां एवॉर्ड्स
दर वर्सा आमकां एवॉर्ड मेळटा. हे वर्साकूय आमकां वी आर ऑलरेडी स्लेटेड टू गेट एवॉर्ड इन द बेस्ट कॅटेगरी ऑफ स्टेट. पूण आमी तरी आसतना सॅटिस्फायड ना. म्हाका दिसना खंयचोय मंत्री आमदार सॅटिस्फाय आसा. तांकां जाय चड करून भाजपाचे आमचे सगळे आमदार आज जे संख्या वाडलेली आसा तांकां जाय आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीन चड विकास जाल्लो. आनी चड विकास जाता तितलो लोकांचो जे आमी म्हणटा क्वॉलिटी ऑफ लायफ जे तांकां फेसिलिटीज मेळपा जाय तेजो ऑटोमॅटीक एक अपलिफ्टमेंट मेळटा. आनी हेच करपाक हो सरकार वावुरता.